2022 हे वर्ष सोंपपाक आतां फक्त 3च दीस उरल्यात. कोरोना महामारीच्या फाटल्या 2 वर्सांच्या काळात लोकांक बरे वायटाचे जायते अणभव आयले. कितल्योश्योच गजाली लोकांनी वगडायल्ल्यो असल्यो, पूण नवें वर्स लोकांक उमेदीचे नवे ल्हार घेवन आयला. माणकुलें गोंय जशें पर्यटना खातीर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद, तशेंच गोंयचे खेळामळ देखीक. 2022 वर्सा निरोप दितना पळयात ह्या वर्सा गोंयच्या खेळामळार घडिल्ल्यो घडणुको. बावीसांत गोंयांतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोंयकारांक नाउमेद केल्ले असले तरी खेळामळार गोंयच्या खेळगड्यांनी गोंया खातीर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर अभिमानास्पद कामगिरी केली. गोंय हे फुटबॉल मोगी, त्या खातीरूच गोंयच्या फुटबॉल प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर डच प्रशिक्षकांची नेमणूक केल्या आनी ही गोंयच्या खेळामळा वयली म्हत्वाची गजाल. 2022 गोंयच्या खेळामळार कितें कितें घडलां हाचो हो धांवतो नियाळ. ह्या वर्सांतली गोंयच्या खेळामळावेली सगळ्यांत व्हडली घडणूक म्हळ्यार गोंयांत जाल्ली चलयांची अंडर-17 फिफा वर्ल्ड कप सर्त. ह्या सर्तीच्यो गोंयांत एकूण 16 मॅची जाल्ल्यो. देखून फुटबॉल मोगी गोंयाक हेर देशांच्या पंगडाचो दर्जेदार खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. पूण हातातोंडाकडेन आयिल्ली राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनांत गोंय फाटीं पडलें. हातूंत गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल म्हळ्यार गोंयची स्टार बुद्धीबळ खेळगडी भक्ती कुलकर्णीक मेळिल्लो अर्जुना पुरस्कार. सुमार 22 वर्सांच्या दुकाळा उपरांत गोंयच्या नशिबान अर्जुन पुरस्कार आयलो. जानेवारी 2022 नावेलीच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात जाल्ल्या 22वे राष्ट्रीय सब ज्युनियर आनी सिनियर स्क्वे मार्शल आर्ट्स सर्तींत गोंयाक सांघीक जेतेपद मेळ्ळें. क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या पुतळ्याक लागून कळंगुटे बोवाळ पडिल्लो. मायकल लोबोन ह्या पुतळ्या खातीर फुडाकार घेतिल्लो खरो, पूण ह्या पुतळ्याकूच विरोध जावपाक लागिल्लो. दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याचेर गेल्ल्या भारतीय पंगडाच्या प्रशासकीय निरीक्षक पदाचेर गोंयच्या सूरज लोटलीकर हांची नियुक्ती केल्ली. प्रजासत्ताक दिसाचे फाटभुंयेर केंद्रान पद्म पुरस्कारांची घोशणा केल्ली. गोलकीपर म्हणून देशभर फामाद आशिल्ले ब्रह्मानंद शंकवाळकर हांचो प्रतिश्ठेचो पद्म पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. फेब्रुवारी 2022 जिनो ड्रॅगन पंगडान नागेशी युताक हारोवन सांगे T20 क्रिकेट सर्तीचें जेतेपद मेळयलें. MCC अकादमींत सावंतवाडीच्या AIMS अकादमीक हारयत आदर्श स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाची आदर्श ट्रॉफी जिखली. मार्च 2022 गोंयच्या आकांक्षा साळुंकेन बायलांच्या आंतरराष्ट्रीय स्क्वॉश सर्तींत पयलें वस्तादपण मेळयलें. अमेरिकेच्या ग्वाटेमाला सिटी स्क्वॉश सर्तींत तिणें बाजी मारली. नवी दिल्लीत जाल्ल्या राष्ट्रीय सब ज्युनियर बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या एथन वाझान 5वो क्रमांक मेळयलो. ला प्लास गार्डन पंगडान गोंय क्रिकेट संघटनेच्या दक्षिण विभागीय वस्तादपण जोडिल्लें. बाप्तिस्ट वॉरियर्सान आयोजीत केल्ल्या राज्य पावंड्यावेल्या फुटसाल सर्तींत डिझायर 7 पंगडान जैत जोडलें. ही सर्त सुरावले जाल्ली. हैदराबादान इंडियन सुपर लीग जिखली खरी, पूण तांच्या जैतांत खरो हिरो थारलो तो गोंयचो गोलकीपर लक्ष्मण कट्टीमणी. 3 पेनाल्टी आडयत ताणें हैदराबादाच्या जैताचो मार्ग सोंपो केलो. एप्रिल 2022 मडगांवच्या तेजस शेवडेन सेगीत 5वे फावट गद्रे गास्पर्डायज टेनिस सर्त जिखली. फायनलीत ताणें कर्नाटकाच्या प्रणीत वेणुगोपालाक 6-8-2, 7-8-6 असो सरळ सेटान हारयलो. गोंयच्या बायलांच्या पंगडान विदर्भाक 7 विकेटींनी हारोवन हॅट्रिक नोंदयली. सिनियर गटान गोंयच्या बायल पंगडान उपांत्यपूर्व फेरयेन प्रवेश केल्लो, पूण हिमाचल प्रदेशा कडल्यान हार खावची पडिल्ल्यान गोंयचो प्रवास उपांत्यपूर्व फेरयेंत सोंपलो. मे 2022 गोंयची स्टार बॅडमिंटन खेळगडी अनुरा प्रभुदेसायान 68व्या अखिल भारतीय रेल्वे बॅडमिंटन सर्तींत 2 रुपया आनी 1 कांस्य पदक जिखलें. बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी एका वेळार आपल्या दर्जेदार आयोजना खातीर चर्चेचो विशय जावन राविल्ली ही सर्त 2022 वर्सा एका वेगळ्याच कारणाक लागून चर्चेक आयली. ती म्हळ्यार हे ट्रॉफीचे भांगरूच कोणे तरी फारायले खंय. गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावानूच हे विशीं चवकशेची मागणी केली. ऑक्टोबर 2022 चलयांच्या अंडर-17 फिफा वर्ल्ड कपा खातीर गोंयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हायब्रीड टर्फ खेळा मैदान तयार जालें. फिफान गोंय सरकाराचे मजतीन फातोर्डा मैदानाचेर हायब्रीड टर्फ घाले. गुजरातांत जाल्ल्या 36वे राष्ट्रीय खेळा सर्तींत गोंयच्या अभिजीत निंबाळकरान जिमनॅस्टीक खेळ प्रकारांत गोंयाक कांस्य पदक मेळोवन दिलें. नोव्हेंबर 2022 गोंयांत जाल्ल्या आयर्नमॅन 70.3 सर्तींत पुण्याच्या एरोस्पेस अभियंतो निहाल बेगान बाजी मारली.
गोयची आंतरराष्ट्रीय सेलर कात्या कोएल्होन राष्ट्रीय सिनियर सेलिंग आणि आशियाई खेळा सर्तीच्या निवड चाचणीतल्या पयले फेरयेंत बायलांच्या IQ फॉयल प्रकारांत भांगरा पदकाची कमाई केली. श्रीलंकेत जाल्ल्या राष्ट्रकुल युवा बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या एथन वाझान 12 वर्सां सकयल्ल्या गटांत भांगरा पद जिखलें. कर्नाटकांतले फुटबॉल सर्तींत गोंयच्या पुलीस पंगडान मुंबय अकादमीक हारोवन अखिल भारतीय पुलीस फुटबॉल सर्त जिखली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.